बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक तयारी करीत आयल्या. आयज ह्या तयारीचो निमाणो दीस. आयच्या शेवटाच्या नोवेनाचो विशय पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोणी हाडटले सेवक आमी. बागयोन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब. ताची उमर कूड आमच्या गोंयांत आसप म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक हें एक बागूच. ह्या दिसांनी ही उमर कूड दाखोवणी खातीर कातिद्रालान दवरलेली आसा. हे कुडीक लागून आमचो बावाट जिवाल जिवो जाता. बागयोन फ्रांसीस शावेराक पिडेस्तांचो खेरीत मोग आसलो. तांचे सोवें आपली सेवा अर्पण करप म्हणल्यार जेजूच्याच पावलांनी चलप अशें तो मानतालो. आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोणी हाडटले सेवक जावंक ह्या मिसा बलिदानान देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी प्रितीच्या भावा भयणो, कांय पावटी घडये पिडीवंताची काळजी घेवंक आमी विसरल्या. दुसऱ्यांक आदार दिवचे सुवातेर तांकां दुखयल्यांच आनी अशे भाशेन पातकांत पडल्यांच. असल्या चुकी सुगडास करून देवा लागीं मोगसणी मागुया. आनी सगळीं मोडया बराबर हांव पातकी सोरपद्या देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उचलून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें तें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदां सांकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. सोमिया काकलूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोमिया काकलूट कोर. प्रार्थुया. आमचें खासगी मागणें देव आमकां धरुया. जी कोण पिडेत आसात जावं आमच्या घरांत जावं हॉस्पिटलांत तांकां देवाची मजत पेखोवणी मागुया. आनी आमी पिडेवंताची काळजी घेवंक आमच्या काळजाक मनांत तांचो मोग वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी उतरेकून रावचें कोर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावतलीं आनी ताची वाखाणी गावून आसता आमी तुका मेळूंक निर्मी. ह्या मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवस लयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
इजायस प्रवाड्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं इजायसाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो परबोत सगळ्या पर्वतां वयर सोदतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतेलीं. इश्पा भायर पोरजा ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतांत चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरान वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतले. कित्याक सियोनांतान येतेली समोर्थ आनी जेरुजाल्यांतान सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत कोत्तलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरबार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया हीं उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या, तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकेच मांडावलीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुलां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुलां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. दरबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोलाचो परजोल आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू कफरनावन भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शतपतीन ताका परतून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. प्रतिपाळून शतपतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांव दुसऱ्यांच्या हाता खाल आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात.
आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगलां वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक यो आनी तो येता, म्हज्या साकराक ओमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावात म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीकय सांगतां, उदेंती आनी वस्तेंती तावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राजांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भाव भयणो, आयचो विशय आमच्या मनांत हाडुया. पिड्युवंताची काळजी घेवन पेकोवणी हाडटली सेवक आमी. ह्या विशयाक दोन बाजू आसात. आनी जेन्ना विशयाचे नियाळ करतना कोणूय तुज्या मनांत पिड्युवंत येता ताका मनांत दवर, जावं ताचो घोत्सो जावं, दुसरो कोणूय सोयरो जावं, दुसरो कोणूय घोत्सो जावं. पयले सुवातेर पिड्युवंताची काळजी घेवप आनी दुसऱ्या सुवातेर पिड्युवंताक पेकोवणी हाडटले सेवक जावप. आयज आमकां उलो आसा. आनी मोगाच्या भाव भयणो, बागेवन फ्रांसीस शावेर ताच्या काळजांत पिड्युवंताचो मोग नुस्को आसलो आनी बरोसभर देवाचेर खोल विस्वास भावार्थ आसलो. हेच पासत तो पिड्युवंतांक पेकोवणी हाडटलो देवाच्या हात्यार जावंक पावलो. एक दीस खंय होच हुस्को धरून खंय हो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर एका हॉस्पिटलांत भेटेक वेता. आनी जेन्ना तो हॉस्पिटलांत भेट करता पिड्युवंतांक, तेन्ना एक गंभीर पिडेंत पडलेलो आसलेलो ताका मनीस ताचे नदरेक पडटा. आनी हो पिडेंत मनीस आसलो ताच्या आंगार सगळीं चवणां जाल्लीं, ताच्या गाव्यांत खंय मातेरी जाल्ली आनी हे पासत खंय ताच्या आख्खे कुडीक वास मारतालो, घाण मारताली. आनी हो मनीस खंय आपली खाट खोरपूंक सोदतालो पूण ताचो खंय हात पावनासलो. आनी जेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची नदर ताचेर पडटा तेन्ना हो मनीस खंय भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक आपयता आपली खाट खोरपूंक. पूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ताचो ताळो आयकूनय बेऱ्या कानार घेता, कित्याक ताका वीट येता, कित्याक वास घाण मारता, वीट येता. आनी जेन्ना तो ताचो ताळो नाकारता तेन्ना ताका खंय ताच्या मनांतल्यान एक आवाज येता आनी अशें तो आयकता, तुवें तुजें जिवीत म्हजे सेवे खातीर विसरून काडलां, तर ह्या पिड्युवंताक सेवा दिवंक कित्याक विटयलोय. आनी जेन्ना हो ताळो ताच्या कानार सादता मनांतलो तेन्ना तो खंय खूब दुखवता आनी ताका आपलीच लॉस दिसता. आनी तो धांवून वचून खंय ह्या मनशाक वेंगयता, ताची खाट खंय खोरपिता आनी ताचे घावे खंय तो पुसता. आनी पुसतना एक प्राचीत कशें तो करता, आपणें कितें चूक आदारल्या ताची खास्त कशी आपल्याक लावन घेवशाक खंय तो आपली जिबेन खंय ताची मातेरी काडटा. खरेंच ही कोडणी एकदम वीट येवपाची, पूण तरी पासून आपल्याक खास्त कशी ही दिवन जे आपल्याक आडकोळ आसली ह्या पिड्युवंताय सेवा करूंक वीट येताली, ह्या आडकोळेचेर तो जैत व्हरता. आनी त्या दिसा तावन भाव भयणो खंय असल्या पिड्युवंताय सेवा करूंक ताका आडकोळ जायना, ताका वीट येयना. तो खंय मोगान खंय भाशेन
तांची सेवा चाकरी करता आनी देवाचे पेकोणी खंय तांकां तो हाडटा. म्हाका भाव आयज होच भाग्यवंत म्हाका तुकाय बीन आमी पिड्योवंताची काळजी घेवंक हुस्को धरून आमी तांकां पेकोणी हाडटलीं सेवकां जावंक आमकां हुस्कायता. मोगाचे भाव भयणो, दुसरो भाग आसा पेकोणी हाडटलीं सेवकां. आमी पेकोणी दिता देव, आमी पेकोण दिनात, पूण आमी देवाची पेकोणी दुसऱ्यांक पावयता जेन्ना आमकां देवाचेर विस्वास भावार्थ आसता तेन्ना. आयच्या शुभ वर्तमान अशेंच कितें आमकां एका शोधपोती सवय दिसता. एक शोधपोती व्हडलो मनीस आसलो तो. रोमाची फौज आसली, ते फौजेंतल्या 100 सैनिकाचो तो अधिकारी आसलो, ताका व्हडलो मान आसलो. पूण जेन्ना ताचो सेवक दुयेंत पडटा तेन्ना तो जेजूशी येता. आपल्या सेवकाची परिस्थिती जेजूक सांगता, सायबा पळय म्हजो सेवक आरेन पडला आनी फडफडटा. आनी जेजू ताका म्हणटा बरें हांव येता आनी ताका बरो करता. पूण ह्या उतराक हो शोधपोती म्हणटा, सायबा तुवें म्हज्या घरा येवचें म्हाका फावो न्हय, एकूच उतर मातलोय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. भाव भयणो, जेजू ह्या शोधपोतीच्या भावार्थाची तोखणाय करता. कित्याक हो शोधपोती व्हडलो मनीस, पूण तरी पासून तो आपल्या सेवकाची काळजी घेता, ल्हान जाता. जेजूशी तो येता आनी भावार्थान तो मागता, तुवें म्हज्या घरा येवचें फावना. हें किरकोळपण तो ओळखून घेता. म्हणजे किरकोळपण ओळखून घेतना जेजू व्हडतो मान तो दिता. एकूच उतरलोय, जेजू पदवेदार म्हूण तो ओळखून घेता. तुवें वचची गरज ना, तुवें ताका पळोवची गरज ना, ताका हात लावची गरज ना, ताचें नांव तुवें जाणा जावची गरज ना, पूण एकूच उतरलोय, म्हजो सेवक बरो जातलो. इतलो व्हडलो ताचो भावार्थ. कित्याक जेजू व्हडतो मान तो दिता आनी जेजू पदवेदार म्हूण तो ओळखून घेता. आयच्या पयल्या वाचपांत अशेंच आमकां थंय मेळटा. इसायास प्रवादी ताचें दर्शन, आनी दर्शनांत सर्वस्व देव म्हणटा की देवाचो पर्वत सगळ्यांक उंच आसतलो, उंच सरतलो. म्हणजे देवाच्या पर्वताक मान मेळटलो, पदवी आसतली आनी सगळीं राष्ट्रां म्हणटा ह्या देवाच्या पर्वताशी वेतलीं. आनी हो पर्वत देवाचो पवित्र तो पर्वत, तो आपल्यो वाटो तांकां शिकयतलो आनी तांचें जिवीत शांतीच्या मार्गार चलयतलो, झुजा झगडी आसची नात. आनी हो देवाचो पर्वत जावन आसा जेजू क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणो, भाग्य फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताचें वर्तपण ओळखून घेतलें, ताचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्याच भावार्थान पिड्योवंतांची सेवा चाकरी करून ताणें तांकां जेजूची पेकोणी पाठयली. आयज तुका म्हाकाय उलो आसा. आमी पिड्योवंतांची काळजी घेवंक जें कितें म्हाका आडकोळ लागता, घोडे वीट येता, घोडे म्हजें गर्व जाता, घोडे म्हाका वाज येता, कसली आडकोळ म्हाका आसा, ताची आमी झुजूंक ह्या भाग्यवंताची मजत आमकां मागुया. आनी दर पिड्योवंता सवें हांवें देवाची पेकोवणी पाठोवंक, कितलो म्हाका व्हडलो भावार्थ देवाचो आसूं, पूण देवा मद्या खालतो जावंक, ही ल्हानविकाय जिवितांत म्हजी आसूंक, ह्या शोधपोती भाशेन ताका व्हडलो भावार्थ आसलो पूण ल्हान तो जाता. ह्या शोधपोती भाशेन आमी ल्हानवीक सेवकां जावन पिड्योवंतां सवें देवाची पेकोवणी पावोवंक आमकां मजत मागुया. आनी सरस्वती भाव भयणो, आयज काल मनीस आपस्वार्थेचे पिडेक सांपडून, आपस्वार्थ आशेक सांपडून दुसऱ्यांक किकोन करता, दुसऱ्यांक जोखमे करता, गर्वाक सांपडून जावं संवसाराच्या मानाक सांपडून. आनी असलो मनीस बरें कोन्ना, झगडी घालता, वायट करता. घोडे हांव आनी तुवें घोडे असलोच भागीदार जायत. आमी आपस्वार्थ सोडून गर्व,
व्हडपण सोडून संवसाराचो मान सोडून कुडीची आशा सोडून दुसऱ्याच्या जिवितांत वायट करूंक न्हय पूण बरें तें करूंक आनी भाशेन भाव भयणो दुसऱ्या जिवितांत आमी पेकोवणी हाडटली सेवकां जावंक ह्याच भाग्यवंताची मजत तुका म्हाका जोड एकल्याक मागून घेवया आनी तशेंच ह्या संवसारांत झुजां आसात ती सोंपोवन शांती पासत बीन आमचें मागणें देवा मुखार दवरुया. उबी रावया आनी भावार्थान थोडी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडिस्तां सोवे आपलो हुस्को दाखोवन जेजू खऱ्या गोवळ्या भाशेन सदांच तांचे सेवेक आयते जावंक तांकां बापाच्या कृपाल मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूट कर. राजकीय फुडाऱ्यांनी पिडिस्तांक बऱ्याक पडटल्यो भलायकी विशींचो येवजण्यो चालीक लावन ते खरे समाज सेवक जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची उजवाड मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूट कर. दोतोर नर्सींनी खऱ्या मनान पिडिस्तांचो इलाज आनी काळजी घेवंक आनी ह्या वरवीं पेकोवणी हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूट कर. आमच्या कुटुंबांत आसलोल्या पिडिस्तां सोवे थांबोवन आसतना सेवा अर्पण करून आमी जेजू आनी भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरा भाशेन वावरूंक आमकां बापाची मजत मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूट कर. बापा हे आमची मागणी आनी हेर आमच्यो जायत्यो गरजो आसात मनांत काळजांत ते स्विकार कर म्हूण मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मोशा भाव भयणो हे मोशा तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानदार असलें सांगून मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मये आमच्या आदाराचे पवित्रतेचे आदार सर्वेच कोण मानून घेवं. स्वर्गेच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाचें सोडवण सोडूंक आमी पावोशें कर. ह्या मागता हांव तुजे पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ सौबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासोया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासनाचे देवा सोर काय सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें वचून पूर्ण केलें आनी सासणेक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें भासलेलें देणें तो इबान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सर दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच गोशेन कोस मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पशी तेच परी जेवण जातोच काल्स घेतली तुका नवें दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकाचें बोक्सें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात so good por gotuya Sumia Jesu ami hondo kata ani ekasi tepieta title bauti tu voi povare so ami tuje बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः शोधपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो बेताचो उंडो आनी सवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव आमच्या गोवडी बापा सिमियांव फेर्नांडीस आमच्या आदारी गोवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो आसलो मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीशी काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टाक वतीक मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून मागता
आंकवार मरे देवाची माय सांगती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोत बेदार बापा सर्वंदानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू पोदवेदार सगलो मान मोहिमा ताका फावो हें सोडकून सोदपोती ताचेशी येता. बागेफ्रा शावेर ताचे भावातून जी येता. हो जेजू हांगा आसा, आमी ताची आयलोली आसा. आमची मागणी देव ताचे मुखार धरूया. काळजी घेतोल्यांक पिडिवंताची गोठाय बोळ मागून सगळीं म्हणुया बराबर. आमची बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देव करून जिवितां सोस्का आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशा उतरेकता. तूं आमकां तुजें उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कशे परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवर सुळयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत तिचेशी येता ती सगळी आमी सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या श्वेताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओ तीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गेच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवेन. मातशें बसुया. आयची मिसाची भेट समरबलोल्या पाद्र कॉन्स्टान्सियो कार्वालो ताका आनी सहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमी दिनवासतांव. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा थंय वचून तें करूं येता. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज संस्कारलोल्या उस्तुऱ्या पासत भेटयलोलो दीस म्हणटच केरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. चोथराय धरची. आयज सांजे आदेसा तशेंच फाल्यां आख्खो दीस कुमसारां आसची नात, पूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव चालू आसतलो. फाल्यां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक मीस 10:30 हें मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. तशेंच दनपारां 12:15 मीस आसतलें आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. केरीत चोथराय धरची. फाल्यां सकाळीं आदेसा आमचो व्हील चॅर कावंटर बंद आसतलो, पूण सांजे आदेसा 2 ते 6 तो उक्तो आसतलो. फाल्यां फेस्ता दिसा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव सकाळीं 5 वरांचेर तावन सुरू जातलो. चोथराय धरची. फाल्यां फेस्ता दिसा रॅलिकेचो उमाव सकाळीं 5 वरांचेर तावन सुरू जातलो. डिसेंबराचे 4 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें आनी त्या मिसार आमचो अपोस्तोलीक नुन्सियो येजमानपण चलयतलो. डिसेंबराचे 4 तावन आमची मिसां ह्या दिसांनी जातात तशींच चालू आसतलीं आनी ही मिसां आमचे डायोसिसांतली दर एक फिरगो समोरपतली. डिसेंबराचे 6 तारखेर आमचें सांजेचें 6:15 इंग्लीश मीस फादर रॉब गालिया समोरपतलो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. ओसर क्रिस्ता शांतेन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें
देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटांव. आमेन. सुत्रैदोची बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव घेतना कोणेच फोटो वो व्हिडिओ काडचो न्हय. आयज कन्नडा भाशेन मीस आसतलें 11 वरांचेर तशेंच केरीत मीस आसतलें 12-15 वरांचेर आमच्या महाराष्ट्र आनी कर्नाटका वाठारांतल्या येतल्या यात्रेकारांक. मोगाळ भाव भयणीनो, व्हीलचॅर पास आसात तांकां रॅलिकेचो उमाव घेवंक वचूंक गेट म्हजे दावे वाटेन आसा. पास घेवन तुंय वेचें. पास घेवंक जाय ताणें तुमच्या पादवीगारा लागीं नांव दिवचें वो ताची चीट हाडची. पादवीगाराची चीट आसा वो दोतोराची सर्टिफिकेट आसा वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आसा जाल्यार तुमच्यान कावंटरार वचूं येता. बासिलिकेन दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत. तुमचे मदें कोणूय आपकुशेन फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार वो फुलां खातीर फुलना पाकळी दिवंक सोदता जाल्यार बासिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वो बासिलिका कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बासिलिका हेल्प डेस्कार वचून रोखडेंच कळोवचें. आमचे बासिलिकेंत लायट एंड सावंड एक्झिबिशन तशेंच आर्ट गॅलरी चालू आसा सकाळचे 9 ते सांजे 4 पर्यंत.